आता पळोवया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। दालगाद कोंकणी अकादमीन मडगांवां दामोदर मावज्याचे सुनामी सायमन आणि डॉक्टर जयंती नायकाच्या गोरजो पुस्तकाचे विमोचन केले। लेखक जाय जे मॅग्नेटा भशेन म्हाका कळून हाडटले। सुनामी सायमन गर्जन आसा ताजी गरज आसा। त्या खातीर म्हाका कितें दिसता लिपी परस भास ही महत्वाची। भाशे परस साहित्य लिटरेचर महत्वाचें आनी लिटरेचरा परस लायफ इज मोर इम्पॉर्टंट। सो ऑल दिस हें पळय आसा इज नॉट लिपी आनी बेसिक इज नॉट रोमी एंड देवनागरी। बेसिक इज वी आर फायटिंग दिस ग्रेटर बॅटल ऑफ होमोजेनायझेशन एंड इट गोज द बॅटल गोज directly to Hindutva, RSS and this that we are fighting. सत्तरी नगर गावात SBI आणि ICICI मिळून कॉइन मेला घेतलो। बँकवाल्यांनी भुरग्यांक लोकांक बँकिंग व्यवस्था समजावून सांगली। आमचो वाटा सिलेक्ट केलो जेणेकरून आमच्या भुरग्यांक स्कुलाचे जे भुरगे आसता तशें आमच्या गांवांतले लोक आसता तांकां बँके बद्दल थोडी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी जेणेकरून जे एथिकल बँकिंग म्हणटा तेचे बद्दल थोडी म्हायती मेळ्ळी की जे थोड्यां करून फसयता कॉल करून की तुमचो पासवर्ड द्या गिफ्ट धाडटा पळय तेच्या बद्दल म्हायती दिली। जी एथिकल बँकिंग आसा तेच्या बद्दल म्हायती दिली। तशेंच भरपूरची स्किमी आसा नाबार्ड ज्यो स्किमी प्रोवायड करता तशेंच RBIच्यो स्किमी प्रोवायड करता आमच्या भुरग्यां खातीर आमच्या फार्मरां खातीर तेची बरीचशी आमकां म्हायती दिली। तेच्या बद्दल हांव RBIचे खरोखरच धन्यवाद म्हणटा। तशेंच आमच्या SBIचे वाळपय ब्रांच तशें ICICI ब्रांचनी भरपूर इनिशिएटीव घेवन जे आमच्या वाठाराच्या लोकां खातीर जे हेल्थ केअर अवेरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करपाक ते खरोखर आभारी आसा। कुट्टाळे फ्लायओव्हराचे काम चालू आसा। कामाचे सुवातेर मातयेचे भरावान पावसाचे उदक वचपाची वाट बंद जाल्या। सगळ्या जाग्यार घालता म्हूण सांगूनय कांयच जाल्ले दिसना ते पळोवन आमदार तिडकली। With the same point where we started at the last inspection, a pit was supposed to be constructed here, okay, but I don't see anything in place, okay. Only on one side the sand erosion has been prevented by putting those sets, but look at the other sides. There is mud that will get eroded as the water starts flowing. I know a small pit, I don't know, I've not seen it. They say a small pit has been constructed up there to make the water go into the pit, so there'll be less water flowing. No, see, this road has a slope, and as per the slope the water is going to come down and come into this pit. Not only that, the pipe in this pit that has been cleared will get blocked again with all the mud that will flow down. So I am not at all satisfied with the work that is done here. Secondly, a drainage was supposed to be constructed here. I don't see any drain constructed. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। हे बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।